आमकां देवाचें बोळ देवाचो मोग म्हाका उगडास जाता बाबा कोणी ते काणयेचो तो बुकनिकारी आसलो रस्त्यार पीक मागतालो आनी तेज्या आतां ती बशी आसली बॅगींग बोल आनी जायतो लोक येतालो आनी चिल्लर ताच्या बशींत घालताले आनी एका मनशान जेन्ना चिल्लर घातलें कॉयन ताणें तेच्या बॅगींग बोलान घातलो तेन्ना बाबा भयणो ताका आडवोच आवाज आयलो आनी ताणें त्या भिकाऱ्याक म्हणलें तुजें बॅगींग बोल मातशें दी ते पळयल्यार ते भांगाराचे बोल आसले पूण ते चिकलान दवरून मेळ्ळें जाल्लें भांगाराची शायन केल्ली आनी ते सारके बेश्टे कचरो कहो दिसतालो एक कुसलोलो आदलो बॅगींग बोल कहो दिसतालो आनी तेणें त्या भिकाऱ्याक सांगलें अरे तुमी कित्याक भीक मागताय तुजे कडेन आसा तो थेवो यू हॅव अ व्हेरी प्रेशियस बॅगींग बोल गो सेल इट and you will be rich, you will not need to beg. And the भिकाऱ्यान कितें केलें खंय गेलो तें बरें पुसलें शायन केलें आनी विकलें आनी मागीर ताणें जिवीत आपलें जियेलो आनी ताणें भीक मागूंक ना हेच भाशेन बाबा कडेन आमची गोत आमचे कडेन आसा देवो आमचे कडेन आसा देवाची पदवी पूण आमी नकळो आमी गरीब कशी लाचार कशी पातकीण कशी आमी जियेता बाबा भयणीनो आयची बरो पवित्र सभा आमकां आमच्या दोळ्या मुखार दवरता जेजूच्या पास्काच्या बुटाची सोपातरी कशी मुकुट कसो आमकां परतून आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याचें बळ आनी पवित्र आत्म्याची पदवी आमी अनुभवूंक आमी भोगूंक आनी पवित्र आत्म्याक घालची तर बाबा भयणीनो जो कोण पवित्र आत्म्याचे पदवी घालची येता पयले सुवातेर तो पातकाक पाठ करता ताका पातक बरें लागना फुडें तो पातकान पडत कित्याक आमकां सगळ्यांक टेम्पटेशन्स धाडल्यो येता पातकान पडत पूण पातकान पडटूच ताका रोखडीच एके भाशेन तो सैराणार येता आपल्या कर्तुपांची ताका वीट येता आनी ताका ह्या पातकांतली नितळ जावंक ताका उर्बानी नीट पवित्र आत्मा दिता तेंच आमी त्या गायनांतल्यान गायलां जें नाम गायोन आमी गायलां उदगार आदी तातूंत अशें म्हटलां मेळ्याक धुवन तूं निटय सुकलोल्यांक शिकून भिजय गायिल्ल्यांचे गाय पेकय वांकडी वाट चलत्याक निटाय पवित्र आत्मो आमकां पाठकाक पाठ करूंक आनी नीट मार्गार जिवूंक आमकां स्फूर्ती दिता दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो पवित्र आत्मो आमकां जेजूच्या एकवटान जिवंक आमकां आपयता दिसता आनी जेजूच्या शिसाची मनां पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरली तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद दिवन आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी तुमकां भरून शिसाचेर जिवा रुपान दिश्टी पडलेलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतले सोद वायट भस्मून उडोवन आनी ती आपल्या प्रकाशान ओसडीत करून एकूच भावार्थ उचालूंक आनी पुरगटूंक वेगवेगळ्या मनशाच्यो भासो देवान एकठांय केल्यो त्याच भावार्थान तो तुमकां तीत करून आनी ज्या बापाक तुमी आतां बोरवाशांत रेखतात ताका रूप भोगूंक तुमी पावूंक आनी सगळो पवित्र देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सगळे सदांकाळ आसूं अवचित जोडजोडीत वाऱ्यासारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो ह्या आवाजान मी आसली तें आख्खें घर भरलें आनी उज्याच्यो बश्यो जिवून तांकां दिश्टी पडल्यो त्यो फाटल्यो आनी ते ताचेर एकल्याचेर बसल्यो ती सगळीं पवित्र आत्म्यान भरली आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन ती मुर्त्यो असो उलोवंक लागली मरपा काला आसलेल्या दर एका राष्ट्राची भक्तिवंत मनशां जेरुसल्याक वस्तेक आसली हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जोन एकल्याची भास ती उलयता तें आयकून सगळोच हुस्पलो थोडेकून आनी अजाप जावन लोक म्हणूंक लागलो ही उलयता ती सगळी
आमच्या मदल्या जण एकल्याचे देशी भाशेन ती उलयतात म्हूण आमी आयकता ते खोशेतून पार्थी मेदी एलामीत मेसोपोटेमियाचो जुडियांतलो आनी कापादोसियांतलो लोक पोतुसांत आनी आजियेंत फ्रिजियेन आनी पाम्फिलियेन इजिप्तांत आनी सिरेना लागीं आसलेल्या लिबियेच्या प्रांतांत रावपी तमाम आयिल्ले भेटणार जुदेव तशेंच नवशीस प्रेतकारां आनी आरबी आमी सोमेस देवाची श्रेश्ठ कर्तुबां ती आमच्या भाशा भासांनी वर्णुकांत आयकता. गलातियाकारांक बरयलेलें चिठी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या बळा मेरेन जेजू सुमी अशें कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना. वेगवेगळी आत्मीक देणी आसात पूण एकूच आत्मा. वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो पूण एकाच सुम्याच्यो चाकऱ्यो त्यो. वेगवेगळी कामां पूण सगळे करतात तो देव एकूच. सगळ्यांच्या फायद्याक आसत जण एकल्याक एके भाशेन आत्मा दिलोलो दिश्टी पडटा. खरेंच जशी कूड एक पूण तिका जायते सांडे आसात आनी कुडीचे सगळे सांडे कुस्कोळ जावनूय एक कूड करतात तसो ख्रिस्त. खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक, गुलामां आनी स्वाधीन सगळीं एकाच आत्म्या सभेन पवित्र स्नान घेवन एकमूठ जाल्या. सभा संस्था संतोश्टा कित्याक आयज आमी पवित्र आत्म्याची परब समजता. शिसाचेर पवित्र आत्मो देंवल्या उपरांत तांची भिरांत गेली आनी जुदेवाचे मंगसळे दिसाचे समोरमणीची संदी घेवन तांणी भियेनासतना पवित्र आत्म्याच्या बळान पुनर्जीवक जेजू स्वामी म्हूण बरो करतलो. भावार्थाची संख्या वाडली आनी पवित्र सभा घडोवन आयली. आमी तेच पवित्र सभेचे वांगडी. पवित्र आत्मो आमकां मेळ्ळा आनी ताचे बळान फुडें वचून आमकां एक कुलो आसा. वचात पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजू स्वामी म्हूण करता. ह्या उल्याक जाप दिवन ह्या दिसांतल्यान देवाचो बाबा भयणानो, आयज आख्खी पवित्र सभा संवसारांतली ही व्हड दोबाची परब समोरता आमच्या पवित्र आत्म्याच्या येण्याची. आनी आयज कितें भाशेन आख्खी पवित्र सभा खुशाल जाता कित्याक देवान आमचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो आनी जेजून संवसाराचो इतलो मोग केलो ताणें पवित्र आत्म्याक संवसारांत पाठयलो. ह्या वरवीं आमकां कळोन येता की देव आमकां केन्नाच सोडिना. तो आमच्या सांगाता सदांच रावूंक सोदता. हें जावन आसा आमच्या क्रिस्तांवांक आनी मनीसकुळाक व्हडांतलें व्हड देण. आयज आमच्या मडगांवच्या पवित्र आत्म्याच्या इगोर्जेंत आमी आसा आनी व्हडांतली व्हड परब ह्या इगोर्जेंत समोरमूंक आमकां खुशालकाय भोगता, आनंद भोगता. म्हाका दिसता आमच्या गोंयांत पवित्र आत्म्याची इगोर्ज एकूच आसा, मडगांवची इगोर्ज. आनी ह्या पासत आमी खुशाल जाता आनी हीच परब आमच्या मडगांवच्या तेच भाशेन बोड्डेच्या, मुंगोलच्या सगळ्या फिरगोजकारांक कुरपेन भरलेली परब हांव येता. देवान आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी आमचेर सगळ्यांचेर, आमच्या कुटुंबाचेर आनी आमच्या वावराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचे. देव बरें करूं.